नेवरा पंचायत घराच्या ह्या AC हॉल करपाच्या ह्या कार्यक्रमाक आमच्या बरोबर आसात तुमचे लाडके आमदार फ्रांसीस सिल्वेर, ह्या पंचायतीच्यो सरपंच मॅडम उषा, त्याचबरोबर व्यासपीठाचेर आशिल्ले आमचे झेडपी धाकू आनी बाकीचे सगळे मानेज सरपंच पंच उपस्थिता पैकी आशिल्ले म्हज्या मोगाळ भयणीनो आनी भावानो. हांव 4 वरांचेर म्हाका दिसता स्वातंत्र्य मतदारसंघांतल्यान आयला आनी आतां 10 जायत येयली. तुमी हो कार्यक्रम करून घरा वयतली जेवन बीन, बरोबर काय न्ही? सगळी जेवन घरा वयतली. म्हाका आनीक 2 कार्यक्रम आसा, हांगांतल्यान कुडतरी वचपाक जाय. आनी हांव फक्त एकाच खातीर सांगता की डेव्हलपमेंटाच्या कामा खातीर हें सरकार खंयसरूच कमी पडूंक ना. 8 डेव्हलपमेंटाची कामां वेगवेगळे फावंडेशन स्टोन पंचायत घराचो आसतलो, ग्रावंडाचो आसतलो, त्या पार्किंग प्लेसीचो आसतलो किंवा बाकीचे सगळे आसतले. ऑलमोस्ट आयच्या दिसा एप्रॉक्सिमेटली 50 crores ऑफ रुपीजची कामां हाजो फावंडेशन स्टोन फक्त आनी फक्त आयच्याच दिसा आमी घातला. आनी हाज्याय व्यतिरिक्त बाब फ्रांसीस सिल्वेर हाज्या सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सींतली वेगवेगळी कामां फाटल्या 4-5 म्हयन्यांक वेगवेगळ्या पंचायतीचे रस्ते, हायवेचे रस्ते, इंटरनल रोड्स आनी तेज्या पेक्षा व्यतिरिक्त अशी म्हाका दिसता आनीक 50 crores कामां अशी धरून 100 कोटीची कामां आमी ह्या फायनान्शियल इयराक स्टार्ट करता. बाब सिल्वेर हेका सांगपाक सोदता की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत तुमी केन्नाच तुमचो मतदारसंघ खंयसरूच फाटीं उरचो ना. आजुनूय बी जर खंयच्या पंचायतीचो खंयचो एखादो प्रोजेक्ट जर उरला आसत जाल्यार निश्चितच तुमी म्हाज्या समोर हाडून दाखयात. हांव ताका फायनान्शियल सँक्शन जाता तितके बेगीन दिता आनी हे प्रोजेक्ट ते फुडें व्हरोया. कारण हांवें जेन्ना म्हटलां की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्यो 2 गजाली करपाक आमचें सरकार सदोदी तत्पर आसा आनी आमी सातत्यात, हांव हांगाच न्ही पुराय गोंयभर तुमी जर काडून पळयशात, पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत पळयात, 2014तल्यान आयज पर्यंत जो डेव्हलपमेंट सुरू जाला अशा पद्दतीचो डेव्हलपमेंट केन्नाच तुमी ह्यान पयलीं पळोवंक नाशिल्लो. मुद्दामून तुमी काडून पळयात की तुमी 2000 नॅशनल हायवे पळयात, मोपाचो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट पळयात, काणकोणचो बायपास पळयात, गोंयभर वेगवेगळी कामां सुरू आहा. आनी जेन्ना कामां सुरू आसता तेन्ना थोडोसो प्रॉब्लेम, ट्राफीक जाम जाता, रस्त्यावेले खड्डे आसता, वेगवेगळ्यो गजाली आसता, आमकांय त्रास जाता, थोडेसे त्रास सहन करचे. बट डेफिनेटली येता ते 19 डिसेंबर 2021 पैकी सगळ्यात मेजर कामां जी आसा ही पुराय जातली हाजी हांव खात्री दिता. हो पंचायत हॉल आमी AC केल्या उपरांत डेफिनेटली तुमचो इनकम हो आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटलो. बट तो इनकम तुमी गांवच्या विकासा खातीर वापरचो. डेव्हलपमेंटल गांवच्या विकास वेगवेगळी कामां ही तुमकां तुमच्याय फंडांतल्यान निश्चितच करपाक मेळटली आनी तुमी ते करतले हेजी आशाय व्यक्त करता. आमी पळयता की हें डबल इंजीन सरकार, हांव डबल इंजीन कित्याक म्हणटा, आमकां हें डेव्हलपमेंट करप कित्याक शक्य जालें तर माननीय मोदीजी केंद्रांत आसा, आमचें सरकार हांगासर आसा आनी जेन्ना जेन्ना आमी डेव्हलपमेंटाचो फंड तांच्या कडेन मागता, आतां पर्यंत फक्त रस्त्या खातीरच जर पळयत 10,000 कोटी रुपया आमकां रस्त्या खातीर आयले. आनी हे पयशा खातीरच आमी खूब मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट मागीर तुमी पळयशात आसत, WRD आसतली, PWD आसतली, वॉटर सप्लाय आसतले, सिवरेज आसतले, अशी वेगवेगळी कामां आमी केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात करपाक पावले. हर घर नल से जल आसतलें, प्रत्येकाच्या घरात फ्री टॅप वॉटर दिवपाचें काम आमी केलें. 16,000 लिटर आमी फुकट उदीक जें आसा हें लोकांक दिवपाचें काम करता. म्हाका दिसता ऑक्टोबरांतलें बिल तुमी जर पळयलें आसत जाल्यार तुमकां 0 बिल येयलां आसतलें. जो 16,000 लिटराच्या पेक्षा सकयल उदक वापरता दर म्हयन्याक जवळपास 58% लोकांक उदकाचें बिल येयना, बंद जालां. मुद्दामून लोकांक विचारात तुका उदकाचें बिल येयलां काय म्हणून. हाज्या पयलीं जेन्ना 2-2 वर्सां 3-3 वर्सां बिल फारीक करिनाशिल्लें, नळ डिस्कनेक्ट केलो वयतालो तेन्ना लोकांक ताची किंमत कळटाली. म्हणून आमी म्हटलां सेव वॉटर फॉर द फ्री वॉटर. आमी उदकाचें सेवूय करता आनी लोकांक फुकटूय दिवपाचें काम आमचें सरकार करता. आमी ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेअर करता आसतना प्रत्येकाच्या घराक टॉयलेट दिवपाचें काम केलें. आमच्या सरकाराचो ध्येय आनी उद्दिश्ट आसा की केंद्र सरकारांतली हर एक योजना सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवची, राज्य सरकाराची हर एक योजना सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवची. आनी ताकाच लागून आमचे स्वयंपूर्ण मित्र ज्या प्रत्येक पंचायतीन काम करता, तुमच्या पंचायतीन कोण येता? मधू नार्वेकर. म्हाका दिसता हो पळय मधू हांगासर आसा, ताका सगळे जाण नेटान ताळयो मारत बाब मधू नार्वेकराक. आमचो बाब मधू नार्वेकर स्वयंपूर्ण मित्र, खूब बरें काम करता, म्हाका खबर आहा. हांवें जेन्ना 2-3दा रिव्यू घेतलो, मधू फुडें येवन बस,
हांवें जेन्ना 2-3दां रिव्यू घेतलो, हांवें कित्याक सांगता तर तुमच्या कसलीय स्कीम आसूनी कसलीय येवजण आसूनी तुम्ही त्याच्या कडेन चलात, मागीर ती तुमच्या हांव म्हणटा प्रधानमंत्री आवास योजनाची आसूनी किंवा तुमकां ओबीसी SC ST हाच्या अंतर्गत घरा खातीर आमी जे बांदपाक 1.5 लाख रुपया दिता किंवा आमी रिपेर करपाक जे 75,000 रुपया दिता, स्कॉलरशिपीची योजना आसूनी, गृह आदाराची योजना आसूनी, किसान क्रेडिट कार्ड आसूनी, सॉयल हेल्थ कार्ड आसूनी किंवा किसान क्रेडिट कार्ड आसूनी, दुधकारांक आसूनी, शेतकारांक आसूनी, नुस्तेकारांक आसूनी, अरे पयलेच फावटी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आणि सबका प्रयास या नाऱ्याच्या सहित माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी समाजातल्या सगळ्या घटकाचो विकास करपाक लागलेलो आसा. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आमचे व्हॅटिकन सिटी हांगासर वचून पोप हांकां जे जगाचे लिडर्स आसात तांकां वचून मेळटा आनी हे कितें दाखोवन दिता तर आमी सर्व धर्म समभाव या भावनेंतल्यान हे सरकार फुडें वयता. बऱ्याच जाणांक ह्या गोंयच्या विकासाचे पडलेले ना, बऱ्याच जाणांक ह्या राष्ट्राच्या विकासाचे पडलेले ना, तांकां आपूण निवडून येवपाक जाय. खंयच्या आदाराचेर? धर्माच्या आदाराचेर, जातीच्या आदाराचेर वो भेदभाव करून तांकां निवडून येवपाक जाय. बाब फ्रांसीस सिल्वेर हांव सांगता, ह्या मतदारसंघातले सगळे लोक हे तुज्या फाटल्यान उबे आसा, भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान उबे आसा, म्हणूनच तर इतक्या मोठ्या प्रमाणात हांगासर लोक सगळे जमलेले आसा. म्हाका निश्चितच खात्री आसा ज्या पद्दतीत ह्या 60व्या मुक्तीच्या वर्सा फाटल्या 2.5 वर्साच्या कार्यकाळात आमी कोविडांतल्यान वयता आसतना, तावते सायक्लोनांतल्यान वयता आसतना, फ्लडांतल्यान वयता आसतना आमी खंयसरूच कमी करूं ना. कोविडांत जो कोण भायर पडलो ताज्याय घरात 2 लाख रुपया दिवपाचें काम आमच्या सरकारात केलां. खंयच्याच राज्यात अशा पद्दतीत जो कोविडांत भायर पडला ताका 2 लाख रुपया दिवं ना, ताच्यांनी फक्त केंद्र सरकारात दिल्ले 50,000 रुपया दिले आसतले. तेणे आतां कोविड रिलीफ पॅकेजीचें सांगलें. ती स्कीम थोड्याच दिसा भितर जे ट्रेडिशनल ऑक्युपंट आशिल्ले, ट्रेडिशनल बिझनेसमॅन आशिल्ले, कोण नुस्तेकार आशिल्लो, खाज्याकार आशिल्लो, भज्याकार आशिल्लो, हांकांय 5,000 रुपया दिवपाची स्कीम थोड्या दिसा भितर जितक्या जाणांनी फॉर्म भरल्या तितक्याय सगळ्यांचे 5,000 रुपया जे आसा हे त्यांच्या अकाउंटाचेर वयतले. अशा पद्दतीचे हे सेन्सिटिव्ह सरकार आसा. आमच्या सरकाराच्या तिजोरीत पयशे येवपाचे कमी जाले, पण आमी खंयसरूच त्या जाणटेल्या आवयचे पयशे बंद करूंक ना, त्या आमच्या विधवा भयणीचे पयशे बंद करूंक ना, किंवा त्या आमच्या अपंग भावाचेय पयशे बंद करूंक ना. तांकां जे 2,000 रुपया येताले ते 2,000 रुपया त्यांच्या पर्यंत पावयले. इतकेच न्ही तर ह्या कोविडांतल्या महामारीच्या काळात सुद्धा ते 2,000 रुपया वयल्यान विधवा भयणीक मेळपाचे पयशे आमी 2,500 रुपया केल्ले आसा. हे महत्वाचे आसा. आणि ताका लागून हांव सांगता इतकें न्ही तर आमी पळयता की भुरग्यांक शिकपी मुद्दामून तुमच्या ग्रॅज्युएट जी भुरगीं शिकता त्यांची फीस आमी अर्दी केली. टेक्निकल एड्युकेशन इंजिनियरिंगाक जी भुरगीं केल्या, जी प्रायवेटाक वयताले त्या 90,000 रुपया वयल्यान 26,000 रुपयाचेर हाडल्या. ह्या कोविडांतल्या महामारीत सुद्धा प्रत्येकाक जितकी रिलीफ दिवपाक मेळटा तितक्या मोठ्या प्रमाणात आमच्या सरकारात रिलीफ दिल्ली आसा. हांव तुमकां सांगपाक आयलां हें 60वें मुक्तीचें वर्स. ह्या 60व्या मुक्तीच्या वर्सा गेली 60 वर्सां जालीं आमचो गोंयकार बेजीक गोश्टी पासून वंचीत आशिल्लो. कोणा कडेन तरी लायट पावूंक नासली, कोणा कडेन तरी उदक पावूंक नासलें. पण हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत म्हजो पयलो ध्यास कितें तर म्हाजो गोंयकार बेजीक गोश्टी पासून वंचीत उरचो न्हू. त्या प्रत्येकाच्या घरात लायट पावची, प्रत्येकाच्या घरात उदक पावचें, प्रत्येकाच्या संडास आसचो, प्रत्येकाचो इन्शुरन्स आसचो. ताकाच लागून म्हजे स्वयंपूर्ण मित्र 10 पॉयंट प्रोग्राम घेवन काम करता. कदाचित तुम्ही थोडे जाण अजून ताका मेळोंक ना आसतले. प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या स्वयंपूर्ण मित्रांक वचून मेळात आनी तुका सांगलेले 10 पॉयंट खंयचे, ह्या स्किमी पासून हांव वंचीत आसात, सांगात ताका, तो दिवपाक तयार आसात. अरे ते आपल्या स्वताच्या दर शेनवारची आपली सुटीची पर्वा न करता ते येवन ग्रामपंचायतीत बसता. अभिनंदन करपाक जाय त्या सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांचे. अरे आपल्या सुटयेची पर्वा करिना, आपल्या गाडयेची पर्वा करिना, आपूण येवन काम करता. कित्याक तांकां दिसता की खरोखरूच आमकां सीएमान सांगलां पळय गोंय स्वयंपूर्ण करपाक जाय, आमकां लोकांक मदत करपाक जाय, म्हणून तर ते काम करीत आसा. पयले फावटी आमी पळयता की दुधकाराक आसताले, नुस्तेकाराक आसताले, शेतकाराक आसताले, अरे ताजे क्रेडीट कार्डाचे ताका पयशे मेळपाक लागला, सॉयल हेल्थ कार्ड ताका मेळपाक लागला. माननीय मोदीजी केंद्रांतल्यान 6,000 रुपया धाडटा आसात जाल्यार ते डायरेक्टली ताच्या अकाउंटाचेर जमा जाता. जनधन अकाउंटाच्या सकयल ओपन केल्ल्या खात्यांनी आयजूय बी 6,000 रुपया पॅन्डेमिकच्या काळात जे आसा माननीय मोदीजी धाडलेले हे ताच्या खात्यांत जमा जाल्ले आसा. म्हणून हांव तुमकां उलो मारता. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन सांगलां आमी नवो भारत निर्माण करतले. आमकां हो भारत देश विश्वगुरू जाल्लो जाय. आमकां त्याच खातीर माननीय मोदीजी 317वें कलम हटयलें आनी जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत हो भारत देश अखंड भारत देश हे सांगलें. माननीय मोदीजी नवो भारत निर्माण करता आसत जाल्यार आमकां आमचें गोंय
हें नवें गोंय निर्माण करपाक जाय. आमकां भांगराळें गोंय निर्माण करपाक जाय. हे 60व्या मुक्तीच्या वर्सा निश्चितच तुमी सगळे जाण आमच्या बरोबर रावले. आमी एक स्टेप मारल्या. तुमी एक स्टेप जर फुडें येयले जाल्यार निश्चितच ह्या 60व्या मुक्तीच्या वर्सा हे गोंय स्वयंपूर्ण गोंय जातलें म्हाका खात्री आसा. तुमी ज्या पद्दतीन आमकां सहकार्य करता, ज्या पद्दतीन बाब सिल्वेरेका सहकार्य करीत आयले आसा, होच विकास ती हाज्याय पेक्षा कितलोसोच मोठो विकास जो आसा हो तुमच्या मतदारसंघात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसतले, ह्युमन डेव्हलपमेंट आसतले. हे करपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा. आमकां जाय तो तुमचो सपोर्ट, आमकां जाय तो तुमचो आधार, आमकां जाय तो तुमचो मोग. ह्या तुमच्या मोगाचेरूच म्हाका दिसता आमी कितलेशेच फुडें वचपाक शकता. म्हाका खात्री आसा हो तुमचो मोग असोच म्हाजेर आसतलो, सिल्वेराचेर आसतलो, आमच्या सरकाराचेर आसतलो. आनी तुमी सगळे जाण आमी एकत्र मेळोन ह्या 60व्या मुक्तीच्या वर्सा चलात गोंय स्वयंपूर्ण करुया. इतकेच सांगता म्हजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. ऑनरेबल CM, तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत आमच्या MLA खूबसो आदार दिवपाचें आश्वासन दिल्लें आसा. त्याच बरोबर